महिमा, तुका जेजो गलाब, तुका जेजो वंदन, तुका जेजो वैभव, तुका जेजो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां माथ्यव सवांजेल 5 अध्याय 13 ते 16 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 13 to 16. तुमी पृथ्वेचें मीठ, मीठच जर अळणी जालें तर कित्याक ताका करसाण दिवची, भायर उडोवंक आनी पांय ताळा मोस्तूंक शिवाय एर कित्याक कितें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या ताळवेर बांदला तें शार लिपोवन उरना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड दिवचे बरी दिवठणेचेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परसळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. आज देवाचें उतर 2 संगती आमच्या जिवितांत दवरतात. एक आमी पृथ्वेचें मीठ, मीठ रूस दिता. अर्यकलेच्या जिवितांत आमी रूस दिवचें तसलें मीठ म्हूण सांगता जेजू. मीठ म्हळ्यार जर तरेपटी मस्त तेम दवरल्यार आनी कितें जाल्यार मीठ एक अळणी जावचें आसा, तातूंत कारसाण आसना. तें कारसाण नातलें मीठ माड आमळांक सयत घालिनात, कित्याक तें कांय गरजेचें न्ही. तें लोकांनी सलच्या वाटेचेर घालतात गुड्ड आणोसोंक. देखून जर आमी संवसाराचें मीठ म्हणून जेजून म्हाका आनी तुका सांगलां, हेरांच्या जिवितांत आमी बरें करचें सोडून वायट करता जाल्यार आमी अळणी जाल्लें मीठच जाल्या. आमी खंयचे उपकारना. जर हेरांच्या जिवितांत विखोवचें, हेरांच्या जिवितांत आमी पाड करचें, हेरांच्या जिवितांत बेश्टें तरी आमी चिडावचें तांकां आनी कितें करचें. आमी अली संगती कुटुंबांत घडटात, भाव भयणी मदें घडटात, आवय बापाय थंय घडटात, भुरग्यां मदें घडटात, शेजारा मदें घडटात, एक फावटी फिरगजांनी घडटात. थंय एक दोन ग्रूप, एक मीठ म्हळ्यार रूस दिवचो ग्रूप आनी एक हेरांचे रूस काडचो ग्रूप, तले ग्रूप आसतात. थोड्या फिरगजांनी आमी पळयलां. थोड्या हें पुरा रॉंग, हें सारकें करीचें आमी मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी कोणा विरोध झुजचें. एका मनशा विरोध झुजता जाल्यार आमी देवा विरोध झुजता. तो मनीस कोण असो, देवाच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाय असो. जर एका मनशा थंय तूं राग दवन रावताय जाल्यार तूं देवाचेरच रागार रावलय जालें. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा तो हांवच न्ही, म्हजें तो स्वरूप न्ही तो. ताचे कडेन रागार तूं रावताय जाल्यार तूं देवा विरोधूच रावलय न्ही. तुजें जिवीतच अळणी जालें न्ही. रूस दिवचें मीठ केदाळां जावचें तुवें. मस्त संगती देव कळीत करता मोगाच्या भावा आनी भयणी. हे पुरा कळीत करतना आमकां राग नाकात म्हूण दिसता. कोणा विरोध हें पुरा नाका. आमी मोगान जिवंक प्रयत्न करया. हर एकल्यांक आमी जिवीत दिवचें, रूस दिवचें मीठ आमी जावया. दुसरें आमकां सांगता आमी उजवाड जावन आसा, पृथ्वेचो उजवाड. आमी हेरांक उजवाड जावन आसा. जे हेरांक वाट दाखोवचें तरी आसलें, वायट वाटेन आसल्यांक सारक्या वाटेक हाडचेंच आसलें. ह्या खंयच्याय बंदपासांनी आसल्या लोकांक तांकां तशें तावन सुडखा दिवन देवा तें हाडचेंच आसलें. आमी उजवाड जावंक जाय तांच्या जिवितांत, न्हय काळोख. थोड्यांनी आमी हेरांच्या जिवितांत काळोखूच हाडटा आमी. तें जाल्यार कितें जालें, आमी देवा विरोध रावल्या न्ही. देवा विरोध आमी झुजता म्हूण जाल्या न्ही. आमी देवा विरोध रावून आमी ह्या संवसारांत जैत जोडलें आसा गे. देवा विरोध रावून हेरांच्या जिवितांत काळोख हाडन, हेरांच्या जिविताचे आमी विबाड करन, तांच्या जिवितांत कितें खोटेपण तांकां बेजारे हाडचे बरी, खंतीन बुडचे बरी, ह्या खंयच्याय पिडे शिडे वळख जावचे बरी, आनी कालें करन, वायट उपयोग करून तांकां वायटाक घालता जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी कसो ह्या संवसाराचो उजवाड जावचें. आमी काळोख जाल्या न्ही. काळोख कोण असो? काळोख म्हळ्यार सैतान, उजवाड म्हळ्यार देव. देखून काळोखाच्या कामांत ती हात काडची सोड सोडा म्हणटा सांबावलो आमकां. काळोखाच्या कामांनी हात घाली नाकात. तुमकांच तुमी पवित्र करा. तुमी संवसाराचो उजवाड, हेरांच्या जिवितांत उजवाड जावन जिवंक आमी आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक जाण उजवाड जावया. आमच्या कुटुंबांत कोण आसा, आमची भाव भयणी आसूंक पुरो, या आवय बापूय जावंक पुरो, या आनी कोण आमची भुरगीं आसात जावंक पुरो, तांकां एक उजवाड जावंक आमी प्रयत्न करया. तांकां एक बरी देख दिवया. आमी बरी जिणी जियेतना आमकां पळोवन एटलिस्ट तांची जिणी ते परिवर्तन करतले. देखून आमी कोण वायट आसा तांकां आमी खंडन करन आनी कितें करचें वर तांचे खातीर मागया. आमी उलोवन कुटुंबांत कोणाकय सारकें करूंक जायना. मागण्यांत कुटुंबांत सारकें करयेत मोगाच्या भावा आनी भयणी. मागण्या वरवीं मात्र साध्य. तुमी उलयता जाल्यार एकल्यान पाड केलें म्हणून ताका उलयता जाल्यार ताच्या जिवितांत आनीक तुमी डॅमेज करतात, आनी ताका प्रॉब्लेम हाडतात. उलोवन आनीक तो राग साळवता, आनी कितें तुमचें रिलेशन पाड करता, तुमचें रिलेशन डिस्कनेक्ट जाता.
तुमकां एकवटीत करच्या खातीर म्हाका आनी तुमकां एकवटीत करच्या खातीर न्ही जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड, हेरांक उजवाड दिवंक तुमी जाय. कोणीय मनीस दिवा पेटोवन कळशे पदां दवरिना, आमी दिवटेनेर दवरता. पयलीं आमी आमकां करंट नाशिल्लें आनी कितें चिमणी पेटोवन आमच्या घरांनी ती दिवटेनेर म्हळ्यार आल्तारीचे त्या दिवटेनेर दवरताले आनी सगळ्या त्या घरांत उजवाड येतालो. खंय आमी आसा थंय एक चिमणी दवरतले आनी उजवाड आसतलो. तो उजवाड कितलो सोबीत, कितल्या माया मोगान एकवटान आमी सांगता मेळून जेवतले, कितल्या माया मोगान आमी जियेतले. तो ल्हान भुरग्यापणाचे ते घडीत तुमच्या मतींत धाडल्यार खंडीत जावन आतां तुमच्या दोळ्यांनी दुखां बरोवंक आसात मोगाच्या भावानी भयणी. आज तो एकवट खंय गेला, आज तो माया मोग खंय गेला. आज आमी सांगता खंय आसा आज आमी. तो पुरो संगती पळयतना आमी खंय हो उजवाड सांडला, खंय आमी ते रूस दिवचे मीठ आज अळ्ळीं जालां. चिंतून पळया मोगाच्या भावानी भयणी. आज म्हाका आनी तुका एक अवकाश देवान दिवचो. आमी ह्या संवसाराचो मीठ जावन कोणाक उजवाड दिता, ह्या काळोख जावन कोणाक काळोख जाता. कोण आज पृथ्वेचें मीठ जावन रूस दिता, या कोण मीठ ताचें जिवीत अळ्ळीं जालां. ही पुरो संगती आमच्या मोती काडया. आनी मोगाच्या भावानी भयणी, आज जर आमच्या भावा भयणी मदें ह्या कुटुंबांत ह्या शेजारा कोणीय आमी रागार आसा जाल्यार खंडीत जावन आज आमकां एक राजी जावया. कित्याक आमी तांच्या जिवितांत उजवाड, आमी तांच्या जिवितांत मीठ आमी जावया. ते जाल्यार सक्कड पुरा सारकें जाता. एक मनीस कोणी एक अप्रूप मस्त वर्सां जावन उलयनासतना एक सडन आमकां मेळ्ळो जो उलयता जाल्यार तो संतोश, तो विशेश जावन सकाळ जावन बगचो संतोश, तो पवित्र आत्म्यान दिवचो संतोश जावन आसा. देखून ह्या संतोश आमी जोडीचे जाल्यार आमी एकामेका बक्षीचे, एकामेका माया मोगान एकवटान जियेचे. हर एकल्याच्या जिवितांत आमी रूस दिवचे मीठ जावया. हर एकल्याच्या जिवितांत आमी उजवाड आमी हाडचे तसले दिवे जावया. आनी हर एकल्याच्या जिवितांतलो काळोख आमी धांवडावया. आनी अळ्ळीं जाल्लें मीठ तें भायर उडोवंक तांकां एक रूस दिवचें मीठ जावचें बरी तांकां देवाच्या आश्रयाखाल आमी हाडया. तेन्ना खंडीत जावन देव हर एकल्यांक आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत करतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचो कुशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.